सरपोडो तुका नमन करता आराधनानी वंदन करू जीवनी आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करू जीवनी आमचे समर्पिता येशू ख्रिस्ता तू सर्गीच्या सरपोडो तुका नमन करता आराधनानी वंदन करू जीवनी आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करू जीवन है आमचे समर्पिता ये पवित्र आत्म्या तुम सर्गीच्या सरपोडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करून जीवन है आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करून जीवन है आमचे समर्पिता सक्रमेंतांत हजराच्या मुगाचे जेजू आमी खरेंच पाती येता तूं आमचे संगी आसाय आमच्या कुडीच्या दोळ्यांक दिसता एक उंडो पूण आमच्या आत्मीक दोळ्यांक दिसता मांस आनी रगत तुजेंच तें खरेंच आमी पातयेता की तूं आमचे संगी आसाय तूं हांगासराचेर आसाय तूं आमच्या बलगस आसाय कित्याक तुजे विने आमी एक मेट दैरान काडूंक जायना जेजू आमी मागिनासतना सवेस्वरांत थोडो वेळ सयत तुजे सांगात तुजे खातीर दीन आसतना तुवें आमकां इतलें राखलाय जाल्यार इतल्या आशिर्वादांनी बेसावांनी भरलाय जाल्यार जेजू मागलें जाल्यार आख्खो वेळ आमचो मागण्यांत आमी सरलो जाल्यार तुजे सांगात संबंद सळावळ्यांत आमी करसिल्लो जाल्यार जेजू आमच्यान चिंतूंक जायना जिवितांत कितल्या लागशिल्ल्यान तुजे संगी संबंद आमी दवरते आसरले हांव म्हण पूण तरी खंयगी आमकां व्हडली जेजू खंयगी आमकां सांगता या जेजू लागीं या थोडो वेळ करची या उलया आनी त्या देखून हांगासर आसा संपूर्ण रितीन आमची कितें बेसाराय आसा निराशा आसा ना समाधान आसा ना बोगसाणे आसा विविध राठावळ्यो आसात काम आसा हें सगळें बगलेक दवरून तूं जे सांगता थोडो वेळ करसूंक आमी हांगा समल्या आनी खरेंच आमी पातयेता हो वेळ निर्फळ जायना हो वेळ बेश्टेंच पाशार जावचो ना बगार तुज्या आशिर्वादाक घेवनूच आमी हांगा जावन वेतले हांव तुका संगी घेवनूच आमी येतले हांव आनी जें कितें गरजेचें आमच्या जिवितांत हाचो निर्धार करूंक आमी पावतली हांव त्या देखून जेजू आमी एकच सास तुजे लागीं मागता जशें मोरयेक दुसरें कितेंच तिणें विचारूंक ना ती म्हणाली वय देवाचे कुशे प्रमाणे जावं आनी हें बरें मन आमकां दी जेजू कितें तुजी खुशी आसा
तें आमच्या जिवितांत रुथा करूंक आमकां घटाय दिवचेसो, बोळ दिवचेसो, सकत दिवचेसो म्हूण प्रत्येक रितीन ह्या वेळार पवित्रत्म्याच्या देण्या खातीर आमी मागता. पवित्रत्म्या खातीर एक गीत गायत आसतना जेजू आमकां अभिषेक्त कर. तुज्या सक्तीन तूं आमकां भर, तुज्या बळान तूं आमकां भर, तुज्या मोगान तूं आमकां भर, तुज्या पवित्र रक्तान आमकां तूं नितळ कर म्हूण प्रत्येक रितीन ह्या वेळार हें गीत गायतना आमी मागता जेजू. प्रिय पावनात्मने इळिदु बार ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. सगळी आम्ही वडताळ्यान पावनात्मन पावनात्मने प्रिय पावनात्मने इळिदु ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇಳಿದು ಬಾರ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಆತ್ಮದಾಹವ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮದಾಹವ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನು ಬಲಪಡಿಸಿ,
ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ, ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ, ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. निगरी मौन रव्या जेजू आमचे मुखार आसा, आमी ताचेर उलोवंक जाय. जशें आमच्या इश्टांक आमी कॉल करून उलयता, तांकां पळोवन उलयता, तशेंच जेजूय आमचे कडेन उलोवंक अशें येता. हांव तुमकां साकर म्हणना, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. एक सुरसर वसना पवित्र आत्म्याक दिता. तूं आवय म्हजी, हांव तुज्या आनी पयलें येता. कश्ट व्हडले सोसून कुर्सार मरोन आसा, तरी म्हजे कश्ट म्हाका गरजेचे न्हय. आवय तूं गरजेची. तुका एक सुरी सोडून वचना. जो हांव तुजो पूत, जो हांव ही तुजी आवय, हुस्को पळया जेजूचो. तो कश्टून आसा. माथ्यार कांट्याचे मुकुट आसात, हातांक पायांक खिळे मारल्यात, सगळें आसल्यारी रगत वाळटा तरी चाटयेच्या मारान इतले कश्टून आसा जाल्यार एकच हुस्को आपल्या आवयचो. समजून घेवया, जेजूक आमचोय हुस्को आसा. आमी कश्टूंची ताका पळोवंक जायना. तो कश्ट सोंसता, पूण तो म्हणटा हांवें कश्ट सोंसल्यात तुमचे खातीर. तुमी सर्ग राजांत एक जावचे खातीर, निरंतरी म्हजे सांगात ससनाचें सूख जोडचे खातीर. त्या देखून हांवें एक कूड तयार केलां सर्गार, आनी तुमकां हर एकल्यांक तें कूड पूण म्हजे वाटेनचो लोक आसा. शांतीचें, समाधानाचें, भोगसनाचें, संतोशाचें, मागण्याचें जिवीत तुमी जियोंक आसा. बाबा भयणी, आज आमकां मोरीस एक आदर्श. खंडीत आमकां कळीत आसा, मोरयेक दिल्यात त्या तितले कश्ट आमकां खंडीत मेळना. तिणें भोगली ती लज आमकां भोगूंक मेळना. तिणें भोगली ती नालिसाई आपल्या पुताक थंय कुर्सार मरता आसतना ती आमकां मेळची ना. जर तर मोरयेक सुसूंक आधार मेळ्ळो, इतले कश्ट आसूनी निरंतरी येस माय लॉर्ड म्हणूंक तिका साध्य जालें जाल्यार तुका आनी म्हाका कित्याक जायना. धाकटुले कश्ट येतना थंय हांगा वेता. धाकटी गली पिडा आयली म्हणटा आसतना बावार्थ सांगता. जेजूस सुना, देव सुना, सकाळी सांजेर दनपारां इतलें मागणें करता, इतल्यान टीव्हीर पळयता, इतल्या आराधनांत भागीदार जाता, जाल्यारय देवान कित्याक म्हाका सांडलां हेंचो सवाल न्ही गे आमचे. मागणें पळयतात, मागणें करतात सारकें. संबंध कितलो वाडला. खंय मनी जेजून सांगलां की मागणें केल्लेंच सगळी पिडा काबार जातली, मरणच आसचें ना, घंटी दूख आसचें ना, बाबळे दूख आसचें ना, तकले पडापड आसची ना, ती पिडा येवची ना, खंय सांगलां. ताणें एकच म्हणलें,
सर्गार तुमकां एक कूड तयार करता, ताका फावो तें जिवीत जियोंक जाय तुमी, त्या देखून पवित्र आत्म्याक धाडटा. जर तर कस सोसून म्हाका सर्गींचें कूड फावो जावं, जेजू म्हाका बोळ दी म्हूण मागया, सोसूंक कृपा दी म्हूण मागया. जशें मोरयेन सोसलें तें बोळ आमी मोरयेतावन मागया. हें गरजेचें. जेन्ना ह्या जेजू थंय आमी संबंदांत आसाव, ह्या जेजू थंय आमी सळवळेंत आसाव, ह्या जेजू कडेन लागीं 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 वचूंक प्रयत्न करना आसाव, बाबा आनी भयणी ते खुरीस भोगचे नात. कित्याक ताणें म्हणलां, म्हजें जू घेया, हाळू आसा म्हजें जू, तुमचे जडाय हांव घेता. तें जू जावन आसा मोगाचें, भोगसण्याचें, समाधानाचें. हें पिडा सर्व सोसून व्हरचें तसलें. आनी जेन्ना तें जू तुमी वयतात, खंडीत जावन तुमकां पिडा म्हजे तावन पयस करची ना, खोटी चिंतना म्हजे तावन पयस करची नात, कोणेंय कितें उलोवचें तुमकां म्हजे तावन खंडीत पयस करचें नात. कित्याक तुमी आसात म्हज्या संबंदांत. म्हजो राखण बडवो तुमची राखण करनासा, आंज बडवे तुमची पारूत करनासात, सांतपाबक तुमचे खातीर मजत करनासात. इतलेंच न्हय, मोरये मायेच्या माता काल तुमी जियोन आसात. हें एक देणें आमकां सांता भक्तांनी हेंच केल्लें बाबा आनी भयणी. हर एकान जेजूक पळोवचें, हर एकान बरेंपण आसोवचें, हर एकांत भोगसोवचें. आनी अशें वायट सखत सुमेत ताका मानता. तर बाबा आनी भयणी, जें कितें अडखळ हाडनासा आमकां, आमच्या राखण बडव्याक, आमच्या आंज बडव्याक आमी आयकन अशें करता, हें सगळें जेजूच्या पांयां तळा दवरया चक्कड. कित्याक मागणें करनासतना जर आज मसोर इतलें देवान आमकां सांबाळ्ळां जाल्यार, न्हीज जावन आमी संबंद रुता केलो जाल्यार, न्हीज जावन आमी मागणें केलें जाल्यार, त्या सांता भक्तांनी जियेल्ले भशेन दीस रात आमी मागण्यांत आमी आसाव जाल्यार चिंता. खंयची अडखळी आमकां दोसची ना, कोणायची उतरी आमकां रडोवंक करचें ना. कित्याक देवा संगी आमी आसा, देवाच्या संबंदांत आमी वाडोवन आसाव. आनी हें आमकां दाखोवन दिता मोरी माई. विविध गरजो आमच्या मतींत आसात, संपोवच्या आदीं सगळ्या खातीर मागया. घरा असल्या हर एका सांद्यांचो वगडास आमी हाडया. जें कितें घरच्यांक जाय, आमच्या घरा किशें कितें फुडाराची योजना आसात, आमचो वावर आसा, सगळें आमकां कळीत आसा. आमचे कश्ट, आमची विरराई, आमची बेजाराई, आमचे नासमाधान, काही अर्थीक संदिग्ध परिस्थिती आसा, थोड्यांक काम ना, सैरीक जाय, भुरगीं जाय, प्रायवंत आसात, पिढा आसात, कश्ट नात, मांद्रेर आसात, जावं पुरो हॉस्पिटलांत कश्ट आसात. ह्या वेळार अवघडाक सांपडलेली बाबू भयणी आसात. विविध प्रेशराक लागून सायकोलॉजिकल डिजॉर्डरची विविध जण आसात. त्या सगळ्या बाबा भयणी पासत ह्या वेळार भक्तीपणी मागया. परगांवांत आमचे खातीर वावर करचे आमचे सबाफ भयणी आसात, आमचे खातीर ती वावर करनासात. तांची दादोसकाय, तांचें प्लेजर कितें आसा, संतोष कितें आसा, सगळें आमचे खातीर सॅक्रिफायस करून आमकां थोडो दुडू धाडटात आनी कुटुंबाचें बरेंपण पळोवन संतोश पावतात. त्या आमच्या भावा भयणी पासत ती मागया. हांगास गांवांत काम करनासात दादले स्त्रियो, तांचे पासत ती मागया. विविध बंदडेक सांपडलेली बाबा भयणी आसात, मानसीक वत्तडाक सांपडलेली आसात. हो जेजू एकच ताका जाप. हे जेजू मुखान कितलें बरेंपण जालां आमकां कळीत आसा. कित्याक तो एकच सवाल करता, बावाडतांत मागता ही, बावाडतांत माग, बरें जातलें. आनी त्याच बावाडतान कुटुंबाच्या हर एका सांद्यां पासत मागया, विविध गरजां पासत मागया.
सगळी आमी उबे रावून ही गीत गावन आमकां आमी ताका समर्पिया. Ora sacramenta sastrang naman ko